नमस्कार, गोमंतक टुडे येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। महाराष्ट्रांत महायुक्तीक इतिहासीक जैत, महाविकास आघाडीक जावचो पडची हार। झारखंडांत झारखंड युती मोर्चान राखली सत्ता। कॅश फॉर जॉब प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीची मागणी करीत काँग्रेसीन केले आंदोलन। आझाद मैदाना कुशीक रस्तो आडोवपाचो यत्न पुलिशेन घेतले ताब्यात। आमोणेच्या सेजा वेदांता कंपनीन कर्नाटकांत आयोजित केला नोकर भरती मेळावो। वेगवेगळ्या पदां खातीर फाल्यां जातली मुलाखत। सांखळेचो आदलो नगराध्यक्ष राजेश सावळाची मेळाव्यात विरोध। म्हापशें पुलिशेन चोरांच्या आंतरराज्य टोळीची केलो पर्दाफाश। दुबाविता कडल्यान 2 लाख रुपया केले जप्त। कांय दिसां पयलीं म्हापशा जाल्ले चोरयेंत आसा हात। फुडलो तपास सुरू। पेडण्या मालप्या सापडली अनवळखी मनशाची कूड। पुलिसांनी केलो पंचनामो। पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडला पोस्टमॉर्टम। फुडलो तपास सुरू। परवरीत चलते गाडयेक पेटलो उजो पालोवपी दळांत हाडलो उजो आटोपान मात गाडी काबार, प्रवाशी साल्वार। आतां खबरो विस्तारान। कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचो न्यायालयीन आयोगा वरवीं चौकशी करपाचो मागणी करीत काँग्रेसीन आझाद मैदानाचेर आंदोलन केले। आयच्यान सुरू केल्ले हे आंदोलन गोंयच्या दरेका घरा मेरेन पावयतले। खंय काँग्रेसीच्या आंदोलकांनी रस्त्यार आडोवपाचो यत्न केलो। आमका जाय आमचे नोकरे आमका जाय आमचे नोकरे आमका जाय। बंद करो नौकरी की दलाली बंद करो बंद करो नौकरी की दलाली बंद करो। वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस। आणि आम्ही डिमांड केलो की हाजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी अंडर हायकोर्ट जज जावपाक जाय म्हणून। वो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कित्याक फाटल्यान सरता? खंयचे मंत्री हातून इन्वॉल्व आसा? आमच्या खासदारान सांगले की हे सगळे जे रॅकेट आसा ते रॅकेट ह्या मुख्यमंत्र्याच्या दारा मेरेन वता म्हणून कव्हर करपाक तो ती ज्युडिशियल इन्क्वायरी दिना। आता हे ज्यो नोकऱ्यो काढल्या आम्ही डिमांड केल्लो की गोंय राज्यान खंयच्या डिपार्टमेंटान कितल्यो नोकऱ्यो आसा हे व्हाईट पेपर काढा। आता हे सरकार गेल्ली 12 वर्सां आम्ही पळयले की फक्त एक्सटेन्शन दिता। जो पोस्ट खाली जाता तो खाली करना, एक्सटेन्शन दिता, तो पोस्ट स्क्रॅप करता आणि थंय हाडून कॉन्ट्रॅक्ट बेसाचेर मनशांक ती भरता। आणि जे गोंयचे युवा जे आसा तांच्या भविष्याकडे हे सरकार खेळटा। असं कितें चल्लां गोंयान पळय तें हें आतांच्यान सांगना। जेन्ना भ्रष्टाचार जुमला पार्टी पावरान आयल्या हे तेन्नाच्यान चलता। सध्या प्रूफ आयिल्ली आसा आनी प्रूफ येतुकूचय जेन्ना आमी सांगुल्ले देर हॅज टू बी अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी, एक रिटायर्ड जज ऑफ हायकोर्टाक बसोवपाक जाय म्हणून लोकांक कॉन्फिडन्स येतले। येस, गव्हर्नमेंट मिन्स बिझनेस म्हळ्यार हो सरकारच बिझनेस चाललो आसा। गव्हर्नमेंट डजंट मीन बिझनेस, दे वॉन्ट टू डू बिझनेस। हे सगळे जॉब पळय आसा, सगळे नोकरी विकले पळय, दे लुक एट इट एज बिझनेस। आम्ही सदां म्हणटा एक देश तर बरो स्ट्रॉंग आसतलो जाल्यार ताचे फाउंडेशन तर घालपाक जाय। जाल्यार यूथ पळय आसा आमचे तांकां बरें शिकप दिवपाक जाय आनी तांकां बरी नोकरी दिवपाक जाय। That is the time
the country will become a power. गोंयांत एकी कडेन बेरोजगारी वाडटा जाल्यार दुसरे वटेन गोंयच्यो कंपनी भायल्या राज्यांनी नोकर भरती मेळावे घडोवन हाडटना दिश्टी पडटात. आमोणेच्या सेजा वेदांता कंपनीन नोकर भरती मेळाव्याचें आयोजन केलां, पूण हो नोकर भरती मेळावो गोंयांत न्ही जाल्यार कर्नाटकांत आयोजीत केला. सेजा वेदांता कंपनीन कर्नाटकांतल्या हॉस्पिटलांत ह्या नोकर भरती मेळाव्याचें आयोजन केलां असो आसा अदमास. वेदांता पिग आयर्न फॅक्टरी हेच्या समोर उबी आसा. आयची प्रेस कॉन्फरन्स स्पेशली घेवपाचें कारण म्हणजे एक एड व्हायरल जाल्लेली आसा. ही एड जावन आसा सम एम्प्लॉयमेंटाची. हांव तुमकां सांगूंक इच्छिता, हांगा 8वी पास 10वी पास ITI आनी सम टॅक्निकल स्टाफ घेवपाची आसा. आनी हेजो एड व्हायरल जाल्लो आहा आनी इंटरव्यू जी आसा ही हॉस्पेट दवरलेली आहा. हांव कंपनीक लोकल बॉडी दॅट इज नावेले आनी आमोणा पंचायत पंच सरपंच प्लस गव्हर्मेंट आमच्या MLA हांकां विचारूंक सोदता. जशें आबान म्हटलें की ही कंपनी 32 वर्सां पयलीं हांगा एस्टॅब्लीश जाल्लेली. हांव कोवडी भावाक ही जागा ह्या कंपनीक दिल्लेली ओन्ली बिकॉज आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळटली. आमी धुल्लो, एअर पोल्युशन, स्मेल पोल्युशन, सावंड पोल्युशन सगळें बेर करता ओन्ली बिकॉज आमच्या लोकलांक खंय तरी पोट भरूंक मेळटलें. 32 वर्सां पयलीं जे एम्प्लॉयमेंट जाल्ले तेज्या उपरांत आज मेरेन हांगा जास्त एम्प्लॉयमेंट कांय जावंक ना. आनी आमी आतां पळयलें तर ही इंटरी हॉस्पिटलाक आसा. म्हाका सरकाराक विचारूंक आसा की ही जे कंपनी ह्या पद्दतीची जी कामां करता हेजेर कंट्रोल कोणाचो? तुमच्या गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल ना, तुमच्या पंचायतींचो कंट्रोल ना. लोक तुमकां निवडून कित्याक हाडटा? तर हे असले विशय जे आसतले ते लोकलांक फायदो जावचो. आमी खंयच म्हणना काँग्रेसचे वा BJPचे अमकेच घेयात. आमी क्लियरली मेन्शन करता की लोकलांक हेजो फायदो जावंक जाय. आनी तेका लागून सांखळे काँग्रेस एज अ सांखळे काँग्रेस राजेश सावळ फुडारी ऑफ काँग्रेस आनी एक्स चेअरपर्सन सदांच लोकां बरोबर उबो आसतलो. म्हाका दिसता म्हाजें हें डायरेक्ट इंटिमेशन एंड वॉर्निंग टू द कंपनी एज वेल एज द लोकल बॉडीज आनी आमचे MLA की हितून इंटरव्यून करात आनी ही इंटरव्यू जी आसा फाल्यां हॉस्पिटल जावपाची आसा ती कॅन्सल जावन लोकल प्लेसीर जावन लोकल लोकांक एम्प्लॉयमेंट हेज्या मेळूंक जाय आनी लोकल लोकांक फायदो जावंक जाय. जशें आबान म्हटलें इनडायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट सुद्दां लोकल लोकांक आसपाक जाय. आमकां असो सुद्दां मॅसेज आसा की ह्या फॅक्टरीन आसूं किंवा आतां आमी एअरपोर्टार सुद्दां आमी ते लोक सुद्दां उलयतना आयकलेले की जास्त एम्प्लॉयमेंट हे सावंतवाडीचे लोक हांगा भरलेले आसा. आमी तेजेरूय इन्व्हेस्टिगेशन आमचें चालू आसा आनी आमकां जर इन्फॉर्मेशन मेळत जाल्यार आमी तेजेरूय म्हणून रस्त्यार बसतले लोकांक रस्त्यार हाडटले आनी दाखोवन दितले की ह्यो कंपनी आमच्या एरियेन बसून दुसऱ्याक लागून चिंतता जाल्यार आमी वगी रावचे ना. आज आमी नावेले गांवांत जी वेदांता कंपनी आसा ते कंपनीच्या फुड्यान उबे आसा. कित्याक लागून? तर जेन्ना वेदांता कंपनी चालू जाली तेन्ना डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट जे काम आसा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट आनी इनडायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट हे जे काम आसा ते लोकलांक दितले म्हणून हे कंपनी एश्युरन्स केल्ले आनी कवडी मोलाचे किमतीक ही जमीन वेदांताक दिल्ली म्हणजे सेजाक दिल्ली तेन्नाच्या. आनी आतां तेज्या उपरांत कितलेशे लोक मेले भितरले एम्प्लॉईज, कितलेशे रिटायर जाले आनी कितलेशांनी काम सोडलें. पूण तेज्या उपरांत लोकलांक कोणाकूच घेयना कंपनी. प्लस जे बारीक अशिक्षीत लोक आसले आनी हांगा ट्रक चलय जावं कसलो लेबर कॉन्ट्रॅक्ट आसलो यांचे कॉन्ट्रॅक्ट काडून भायल्या लोकांक दिता. म्हणजे हे कंपनीचे आमी जमीन कवडी मोलाचे कंपनीची दिली. आतां हे कंपनीचे वॉटर पोल्युशन जाता, एअर पोल्युशन जाता, सावंड पोल्युशन जाता. परत हे कंपनीन पार्किंग एरिया दवरूंक ना. कंपनीच्यो हजारांनी गाडयो येता त्यो रस्त्यार पार्क करता, पब्लिकेक त्रास जाता. आमच्या भाटांनी व्हरून गाडयो पार्क करता. भाटांनी पार्क करता आनी वयल्यान कंपनी आमच्या केशी करता. कांय दिसा पयलीं जाल्ले चोरी प्रकरणात म्हापशें पुलिशेन चोरांचे आंतरराज्य टोळयेचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन हिस्ट्री शीटर जुहारा राम 24, नारायणपाल चौधरी आनी कालू राम ह्या 3 जाणांक अटक केली. दुबाविता कडल्यान सुमार 2 लाख रुपया पुलिशेन जप्त केले. दुबाविताक म्हापशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयान पुलीस बंदखण फरमायल्या.
पेडण्या मालप्या महामार्गाच्या रस्त्या कुशीक अनवळखी मनशाची कूड सापडली। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामो केलो। उपरांत कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। मालपे राष्ट्रीय महामार्गाच्या कुशीक एका अज्ञात व्यक्तीची बॉडी मेळिल्ली आसा। ही खबर जेन्ना पेडणे पोलिसांक कळली तेन्ना पोलिसांनी घटनास्थळी येवन घटनेचो पंचनामा केला। ही व्यक्ती खंयची हाचो शोध पोलीस घेत आसा। पोलिसांच्या अदमासानुसार फाटल्या 2 दिसां पयलीं ही बॉडी आसूं येता असो अंदाज व्यक्त केला। पोलिसांनी ही बॉडी बांबोळी हॉस्पिटलात शवचिकित्सासाठी धाडलेली आसा। पेडणे पोलिसांची टीम ही व्यक्ती कोण आसूं येत हाचो शोध घेवपाचो प्रयत्न करता, पूण आयज मेरेन पोलीस स्टेशनार कसल्याच प्रकारची कागाळ नाशिल्ल्यान ही व्यक्ती कोण जावं येत हाचो तपास पुलीस आपल्या पद्धतीन घेतात। जेन्ना हांगासर बॉडी आसा अशी थळाव्या लोकांनी पोलिसांकडे संपर्क साधून माहिती दिली तेन्ना बेगोबेग पोलीस घटनास्थळी पावले आणि पंचनामो केलो। आता पळोवया ही बॉडी कोणाची आसूं येत आणि ताका कशा पद्धतीचे मरण आयला हाचो शोध पोलीस घेता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर। शेनवारा सकाळी पर्वरी सचिवालया कडेन एका मारुती 800 गाडयेक अचकीत उजो लागलो। उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो पालयलो। सुदैवान कोणाक जिवीत हानी जावंक ना, पूण गाडयेचे मात बरेच लुकसाण जाले। ती गाडी दिवचलच्या दिकेन वताली अशें कळटा। महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो। महाराष्ट्रान महायुतीन बहुमताचो आंकडो पुराय केलो, जाल्यार महाविकास आघाडीक हार खावची पडली। दुसरे वटेन झारखंडान झारखंड मुक्ती मोर्चान सत्ता राखपाक यश मेळयलें। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना कंटेंट किया। लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को जेल शिवसेना के रूप में स्वीकृत कर दिया है। बाळासाहेब ठाकरे के पूर्व सम्राट शिवसेना को बाळासाहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमेसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमेसी अजित पवार जी को। जनता ने आज बता दिया है, असली नकली में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाळासाहेब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने। आज अभी तो मुझे लगता है वो तो अभी उनको तो हम कैसे रोकेंगे, वो तो और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के बाद उनको भी दिखाया है और हमें भी दिखाया है। ईवीएम का देखो, अभी झारखंड में ईवीएम अच्छा है क्या? झारखंड में, कर्नाटक में ईवीएम अच्छा था। जब अभी वो लोग पहले जब जीतने के बाद बोलते ईवीएम अच्छा है, इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है, वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक तो उनको सलाह मशवरा देते हैं। उनको वो जो यंत्रणा उनके बाजू से मतलब उनके फेवर में रिजल्ट आते अच्छी है। अभी तो वोटर लिस्ट पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। तो जब हार जाते हैं तो बोलते ये यंत्रणा खराब है। मोदेवाडो पाड्ड्या एका घरांत एका बायलीची मेल्ल्या वस्तेंत कूड सापडिल्ली मेळिल्ली। म्हायती प्रमाण तिच्या घरांत काम चालू आशिल्लें। कामगारांनीच तिचो खून केला आसूं असो अदमास आसा। केपें पुलीस फुडलो तपास करतात। आमी आसा मोदेवाडो
बारोडा जे घर दिसता तेतून एक बायल मनशेचो 57 मालदीना बाळगांजा तिचो मर्डर जाल्लो आसा आनी ही घटना काल अरावंड 12 ते 2 भितर जाली जेन्ना ती घर आसा तेजें तें रिनोवेशनाचें काम चालू आसा आनी खंय तरी थंय लेबर काम करता तेन्ना सद्याक काम चालू आसा म्हणून चेडवागेर रावता तिगेली फॅमिली म्हणल्यार 2 जाण चेडे आनी घोव तो घोव आनी चेडे आसा ते भायर आसतात आनी ती खंय तरी एक काम चालू आसा म्हणून चेडवागेर गेली आनी काल दनपारी येयली तेन्ना हो इन्सिडंट जालो खंय तरी ह्या संशय आसा कितें जें काम केलें तेणीच कितें हे तरी तो इन्सिडंट जी घडला जी घटना घडला तेका जबाबदार आसूं सायडीचे जे प्रमाणे सांगलें ती बायल मनीस एकदम ती सोंपणाक कोणाक आयकपी न्हू पूण जो इन्सिडंट जाला खंय तरी जे प्रमाणे ते स्थानिकाचें म्हणणें आसा तुजी तकलेर पयलीं मारून खंय तरी गळ्या घालून त्या मनशान जें काम चालू आशिल्लें आनी खंय तरी अशें म्हणलें अशें दिसता की ती लेबरां खंय तरी तेंगेलो पेमेंट दिवपा आयिल्लो आनी तेन्ना ही घटना जाली आनी घटनेक तिका तिजो जीव वगडावपा पडला आनी ही मागीर जी ती पडोन आशिल्ली ती घटना मागीर दुसरो लेबर जो घरां जें काम आसा टायल्स फिटिंगाक तो येयलो तेन्ना जे शेजाऱ्याक ते मोड्डेवाडा आसा अरावंड 11 सुमार घर आसा तांकां ही म्हायती मेळ्ळी आनी तेजे नंतर सगळे पुलीस येवन हांची तपासणी केली आतां सद्याक आमी हे जो इन्सिडंट जालो तेजो केपें पुलीस कुडचडे पुलीस कुडतरी पुलीस तशेंच DYSP हे इन्वेस्टिगेशन चालू आनी खंय तरी संशयीत नजरे येयला अशी गोष्ट जे प्रमाणे स्थानिकां कडून येयला आयकून ते दिसून येयला पूण CCTV हांगा कोणाल्या ती सारकी क्लियर नाशिल्ल्यान हो इन्सिडंट पूण जो गुन्हेगार आसा ताका खंय तरी अटक करतली गोमंतक TV खातीर बारोडा साकून प्रस्तावना केली राज्यात सध्या कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणातल्या दुबावितांचे कॉल डिटेल्स आणि लोकेशन जाहीर करात या स्कॅम प्रकरणाचे खोलायेन चौकशी करपा खातीर न्यायालयीन आयोग स्थापन करचो विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी पत्रकार परिशद घेवन मागणी केल्या There is a non-uniform police officer. His call record should be immediately investigated. His wealth needs to be investigated. His tower locations need to be investigated, including his WhatsApp messages and chats for last 1 year needs to be investigated. And he has statement आमी जेन्ना करता, why police are not investigating this particular angle and why are they not investigating this particular in this particular direction is because the DGP knows who the real culprit is. It is just that the SP North, who is more seen more in Sankiling than in headquarters, should be the one whose call records also needs to be checked. So if all these people who are investigating agencies are themselves in doubt, why should government not appoint judicial commission? Why the DGP, along with the IGP and the 2 SPs, definitely raised a serious doubt, a cloud of suspicion into their action of trying to give clean sheets to people. And though the Chief Minister said no one was given a clean sheet, you understand the phrase, what is meaning of clean sheet, is when you're trying to hide names, you don't want to bring anybody else and say, oh, no one's name was said. I don't think that if these investigations are recorded properly, the names will not come out. Names are coming out, names are only not being disclosed. Because the statement is recorded by the police officer. And if he records, he knows what to record and what to omit to record. And that is how these statements will not give the names of more players in the game with an intention of hiding. There are people who are officers in very high ranking positions, in high ranking officials who are involved in the scam, whose names are coming out and who have taken the money for giving jobs. And we demand that this one-man commission be appointed. And if the government has nothing to fear, there is nobody involved. So this is a very happy situation for the government. You will get a better certificate. We don't have to shout anymore. The one-man commission, inquiry commission, will give you a clean certificate and say, oh Baba, everything is fine. You are a very good people. Do it. So you clear your name. And that is the end of the matter.
महाराष्ट्रांतल्या लोकांनी उदरगतीक मत दिला. युवा शक्ती, नारी शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण लोकांनी उखलून धरिल्ल्याचे सांगून गोयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान महाराष्ट्रांतल्या महाजैता खातीर महायुतीचे अभिनंदन केले. महाराष्ट्रांत आयजूय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो प्रभाव आशिल्ल्याचे ह्या निकालांतल्यान दिसून आयिल्ल्याचे मुख्यमंत्री सावंतान सांगले. महाराष्ट्राचा रिझल्ट आणि झारखंडाचा रिझल्ट हे दोन्ही रिझल्ट लागले. महाराष्ट्रात महायुतीक एनडीए एकदम खूप मोठ्या प्रमाणातले बहुमत ऑलमोस्ट 233 सीट 288 पैकी हे एनडीए आणि महायुती हांकां मेळिल्ले आसा. हांव महाराष्ट्राच्या जनतेचे खूप खूप आभार व्यक्त करता आणि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, जे.पी. नड्डाजी, अमित शहाजी, एकनाथ शिंदेजी, देवेंद्रजी आणि अजितदादा पवार हांचेय बी आणि आमच्या असंख्य महाराष्ट्रातल्या कार्यकर्त्यांचे खूप खूप अभिनंदन. तांच्यांनी केल्ले कश्ट हे खऱ्या अर्थात आमी जे म्हणटा आनी केल्ली विकासाची कामां ही फळाक आयली आणि खऱ्या अर्थात लोकांनी दाखोवन दिलें की लोकांचें मत हे विकासा खातीर आसा. लोकांचें मत जे हांवें म्हणटा तशें युवा शक्ती खातीर, नारी शक्ती खातीर, किसान शक्ती खातीर आणि गरीब कल्याणा खातीर आसा. फाटल्या 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात तेंच्यांनी ह्या डबल इंजिनच्या सरकारात महाराष्ट्रात केल्लो विकास वो गेल्या थंयसर 70 वर्सांक विकास जावंक नाशिल्लो अशा पद्दतीचो विकास तांच्यांनी ह्या फक्त 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात दाखोवन दिलो. आनी विकसीत महाराष्ट्र, विकसीत भारत 2047 ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजींचे स्वप्न साकार करपा खातीर लोकांनी हे मतदान केल्लें आसा. काँग्रेस, उभाटा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार गट हांकां तांची जागा दाखोवन दिली. तांच्यांनी सदोरीत म्हणजे लोकां मदीं विभाजन आणि लोकां मदीं डिविजन हेच फुडें नारो दवरून तांच्यांनी राजकारण केल्लें. पण हे फावटी महाराष्ट्रांतल्या जनतेन दाखोवन दिलें की मत जें आसा हें विकासा खातीर मारपाक जाय. मत हें जें आसा हें सोशल वेलफेअर, इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाज्या खातीर मारपाक जाय. कोणूच खंयच्याच एका बळी न पडटा परत डबल इंजिन सरकार थंय निवडून हाडल्या बद्दल हांव तेचें खूब खूब अभिनंदन करता. झारखंडात जरी आमचें सरकार निवडून आयलें नासत जाल्यार सुद्दां लोकांनी दिल्लें लोकमत ताजो आदर करता आणि झारखंडाचे आमचे नेते आणि बाकी सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. महाराष्ट्रातल्या नेत्यांक काँग्रेसच्या सदोदीत संवय जाल्ली आसता की हारल्या उपरांत ते ATM आणि बाकी सगळ्यांची कारणां सांगता. ती परत एकदा म्हणजे ती लोकशक्ती आसा, जनशक्ती आसा, ही युवा शक्ती आसा हे तेंच्यांनी याद दवरचें. रुमडामठ ढवळे पंचायत वाठारांतल्या फुटबॉल मैदाना कुशीक आशिल्ल्या रेस्टॉरंटाक उजो लागपाची घडणूक घडली. हातूंत रेस्टॉरंटांतले सगळे साहित्य आनी 2 दुचाकी लासून गोबर जाल्यो. ह्या उज्यान सुमार 3 लाखांचे लुकसाण जाले. मडगांव उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. गॅस सिलिंडरांतले गॅस गळतीक लागून ही घडणूक घडली अशें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. ग्राउंड प्लस 1 स्टोरी बिल्डिंग आहे. सो ते एक शॉप कितें करताले शॉपान ते आमचे हॉटेल आसते ल्हान कमर्शियल हॉटेल आसते ते वडा पाव, चपाटी हे सगळे करून ते सप्लाय करताले. आनी तेंचे LPG म्हाका दिसता तेंचो LPG कितें लिकेज जाला. तेंचो मेन आतां ते लोक आतां म्हाका मेळना. सो तांकां हें जावन ते ब्लास्ट जाला, तो सिलिंडर ब्लास्ट जाला. एक गाडी डॅमेज जाल्या आनी सिलिंडर ब्लास्ट जावन तेजे कुडके हे रेडीचे ही आतां ग्राउंडाचे हे आसा फॅन्सां आसा तेंचे भितर पडलेलो आनी 2 सिलिंडर आमी काडलेले आहा. तोय एक क्रॅक येयला, दुसरोय ब्लास्ट जाला. सो इतली हीट ती भितर जाल्ली आहा. आमचे NOC फायराची NOC बिलो 100 स्क्वेअर मिटर आमी NOC ना. ताका एक्चुली फायर सेफ्टी मॅजेस तेणी घालूंक जाय. 100 मीटर बिलो 50 आहल्यार तुमी एक एक्स्टिंग्विशर घालूंक जाय आनी सेल्फ डिक्लेरेशन करूंक जाय. एबाव 50 to 100 2 सिलिंडर आमचे फायर एक्स्टिंग्विशर घालूंक जाय. आनी
सेल्फ डिक्लेरेशन करूंक म्हणजे यांचे त्यांनी काय मेजर्स घेवंक ना. रुमनावान सिलिंडर ब्लास्ट जावन उजो पेटलो हे काय नवें न्ही, हे पयलींच घडपाचें आशिल्लें. एक्चुली लास्ट टायम आमचो स्क्रॅप यार्डा खातीर हांवें खुबशे वेळा बोवाळ्यो मारला. पंचायतीन प्रत्येक मिटिंगेक हांवें इश्यू काडला की रुमनावान जे इलिगल चलता, इलिगल जाले म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना, पण ओन्ली रस्त्यार ज्यो गाडयो पार्क जाता त्या खातीर भरपूर इश्यू जाता. आयज हो उजो पेटलो कारण पंचायत फेलियर कित्याक म्हणटा, रस्त्यार गाडयो पार्क जाता आनी फायर ब्रिगेड वचपाक, एम्ब्युलन्स वचपाक खूब त्रास जाता. कोविडा टायमार भरपूर त्रास जाले लोकांक. वाड्यांनी गल्ल्यांनी एम्ब्युलन्स सुटनाशिल्ले, लोक हातीन धरून उचलून व्हरताले पेशंटाक कोविडा टायमार. असो टायम आशिल्लो. आयज आमच्या रुमनावाळ गांवांत सिलिंडर ब्लास्ट जावन दुकानाचो फायर जालो. सायडींचे सरावंडींग ज्यो गाडयो आशिल्ल्यो डॅमेज जाल्यो, तरी बरें देवाच्या कृपेन कोणाक कांय जावंक ना, कोणाचो जीव वचना. रुमनावाळ दवरली हांगासर आयज ह्या 10 मिनटां पयलीं सडनली त्या हॉटेल आसलें त्या हॉटेलांतून त्या सिलिंडराची कितें लिकेज जाली, तितूनसून ते उजो येवपाक लागलो आनी तो उजो अकस्मात तेणी खूब तेजो आवाज जालो आनी स्फोट जातकूर फक्त ते दोनूय दुकानां तेगे जळिल्ले कडेन आसा. आतां ते कशें जालां ते फायर ब्रिगेड ऑथॉरिटी पळयतलेच, पूण चड करून ते सिलिंडरा खातीर जाला अशें हांगा सांगता त्या प्रमाणे आयकलां. हांव हांगा लागींच आसलो, हांव इमिडिएटली हांगासर पळोवपाक आयलो. फायर ब्रिगेड बी आमचे टायमार पावली. बाकीचे लुकसाण जावपाचे खूब सालवार जाले. आमचे ते शेजारीक आमचे सरपंचाचें घर, सरपंचाचो मिस्टर म्हाज्या बरोबर आसा. तोय म्हणटालो की फायर ब्रिगेडीन बेगीन येवन जर हे जावन आसलें जाल्यार आपल्या घरा कडेन उजो लागतलो आसलो. सो हांव म्हणटा की आमच्या लोकांनी मातशें प्रिकॉशन दवरपाक जाय की आमी खंय तरी अशी इन्सिडंट परत जावपाक येना. कारण हावजींग बोर्डान एक ही सुरवात आमी हेजेर शिक्षण घेवपाक जाय. कारण हेज्या फुडें अशें कितें जालें जाल्यार आमी कशें साल्वार करतले. समज हें भितर जाल्लेलें जाल्यार भितर फायर ब्रिगेड कशी वयतली हें आमी कांय गोश्टी चिंतपाक सारक्यो आसा. तेन्ना हांवें सरपंचाक आतां सांगलां की प्रत्येक दुकानाक ते फायर कीट तेंच्यांनी दवरपाक जाय. अशें इन्सिडंट जाले काय इमिजिएट ते फायरचे कीट ते लिक्वीड आसा ते मारले जाल्यार ते खंय तरी सिलिंडर तितलो तो उजो लागपाचो बंद जावपाक शकता. कारण सिलिंडरा एकदां उजो लागल्या काय लोकांक भिरांत दिसता स्फोट जाय म्हणून, कोण तेजे लागीं वचना. तशेंच आतां जालें, लोक ते लागीं वचनाले. समज तो कीट जर आसलो स्प्रे करपाक जाल्यार खंय तरी ताचो तितलो उजो लागपाक नासलो. आमी खंय तरी हितून काळजी घेवपाची गरज आसा. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.